जरा राग सर सध्या राज्यात सगळ्याकडे बोवाळ चालला CBI सारख्या कस्टडींसून गुन्हा अन्वेषण कस्टडींसून कैदी पळटात खंय कायदा सुव्यवस्था खंय तरी बिगाडला अशें तुमकां दिसता कितें आयज जे चल्ला राज्यान कितें म्हणपाक जाय पर्यटन मुख्यमंत्री ऑलरेडी थंय उलयल्लो आसा असल्यो वेवस्थाय जेन्ना जाता तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर फिक्स करपा जाल्यार डेफिनेटली करपाक जाय आनी ते एक्शन म्हाका दिसता सरकारान घेतिल्लें आसा एखादी सुलेमानाक धरतकरूच फुडलें कळटलें की हाज्या फाटलें षडयंत्र कितें आशिल्लें मास्टर मायंड कोण आशिल्लो आनी असलें करपा खातीर तो कसो पावलो हें सुलेमानाक धरतकरूच मेळटलो पुलिसेन आपले कॉन्फिडन्स व्यक्त केला की जाता इतले बेगीन आमी ताका धरतले म्हणून एकदां जालें की स्पश्टीकरण खुबशें येतलें सो ताज्या खातीर मदल्या हातून कोण कितें उलयता कितें न करता म्हाका दिसता मॅच्युअर्डली वी हॅव टू रिएक्ट इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर गोवा पूण जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हातून जातूंतल्यान हें जालां तातूंतल्यान स्पश्टीकरण आनी उगडें जालें की म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान 100% योग्य ते ताजें डिसिजन आनी एक्शनी घेवपाची गरज आसा एका वटेन खंय तरी काही राजकारण्यांचे नांव येतात ते काही गुंतलेले आसा आनी काही पुलीस अधिकारी आमी राजकारणान आसा हांव शेर्लॉक होम्सूय न्ही आनी हांव डिटेक्टिव्हूय न्ही ज्या तरेन येतले ताच्या प्रमाणे एक्शन जातलें जें सांगलां सो म्हाका एक आसा की गोंयांत असले गजाल्यो खपून घेवपाची गरज ना आनी घेवचेय ना आनी ताजे खातीर कितें एक्शन जाय ते कलेक्टिवली आमी जरी भायर ना उलयता मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयत आसतात की वॉट नीड्स टू बी डन दोन पार्ट आसता एज ऑपोजिशन यू पुट युअर वॉयस थ्रू द पीपल एंड यू पुट युअर पॉयंट्स सरकार आसतना कलेक्टिवली यू कॅनॉट बी ऑपोजिशन इन द गव्हर्मेंट यू हॅव टू टॉक युअर थिंग्स विथ द लिडर ऑफ युअर पार्टी आनी आमचे मुख्यमंत्री आमचो लिडर आशिल्ल्यान ताजे कडेन उलोवन हे विचार जे आसात गोंया खातीर इम्पॉर्टंट ते विचार फुडें व्हरपाक कशें जाय आनी कितें जाय हे सदोदीत आमी उलयत आसता आनी हाजेर मुख्यमंत्र्यान आपले विचार व्यक्त ऑलरेडी केल्ले आसा एक जेन्ना विशय येता तेन्ना फाटले जे टॉपीक आसा पळय ते थंयच उरता आतां जॉब स्कॅमाचो जर विशय घेतलो तर सध्या ते थारावलेलो आसा की न्यू टॉपीक आतां वयर सरले अरे तेच तुका सांगता न्ही एक तुमी आतां लास्ट 6 म्हयने पळयात वेगळे वेगळे विशय जे घेतल्यात ताजे सरकारान योग्य ते तरेन काम करपाची गरज जी आसा ती केल्ली आसा सो सगळे विचार तुमी म्हाका विचारतले म्हाका मुख्यमंत्री रिप्लाय दिता योग्य मंत्री रिप्लाय दितात म्हाका दिसता ते विचार मुक्त करून सोशल मिडिया मार्फत परत रॉंग मेसेज न वता जे डिपार्टमेंटाचे इश्यूज आसा जे कितें आसा एंड ऑफ द डे मुख्यमंत्री आमचो रिटायर जाल्ले ही इज द पर्सन हू वील रिप्लाय टू ऑल द इश्यूज वीच हॅव बीन देयर एज एलिगेशन म्हाका दिसता ते जॉब स्कॅमाचेर म्हाका दिसता डिफॉमेशन केस घाल्ली आसा सो सगळ्यो गजाल्यो ज्यो कोर्टान वता सबज्युडिस मॅटर आसता बाकीचे आमचे बायट्स जाता ते न घेता वी वील सी हाव इट गोज शेवटी सगळे गोंयकार काय एवरी गोवन नोज एवरीथींग इट इज नॉट दॅट वी नीड टू टेल एवरीथींग सो सगळ्यो गजाल्यो वता आसतना फुडें सरकार योग्य तरेन एक्शन घेतलो इतलें तुमकां हांव सांगूं शकता जशें तुमी आतां भाशणान एक कविता म्हटली आनी त्या कवितेन एक पर्यावरणाचो विशय काडलो आमी पळयलें की पर्वरी हांगासर जें आतां खापरेश्वराचें देवूळ आसा वडाचें झाड म्हणटात पळय तें आतां वचपाच्या मार्गाचेर आसा कित्याक इतलें आंदोलन इतले कॅन्डल लायट जाले एकूच मिडिया भावां कडेन मागता की खंयचेय गजाल न कळटा वाडोवच्या पेक्षा पयलीं तें समजूत करून घेयात हें जें चल्लां ह्या दिसांनी तें पूर्ण राजकारण ते खंयचे येतात खंयच्या गोंयचे येतात आनी विचार घालतात आपले तांकां हिस्ट्री खबर आसा काय ना हो पयलो प्रश्न आसा म्हाका दिसता आमच्या पंचायतीन आनी आमच्या ग्रामस्थांनी नोंदणी घेतिल्ली आसा आनी ते योग्य तरेन ताजो विचारूय ताजेच करतले आनी सांगतले एक म्हणल्यार काम आतां सुरू जालां फायनलायजेशन केन्ना जाल्लें ऑफ दीस प्लॅन 19 ते 21 कन्सेंट टर्म्स सुप्रीम कोर्टान जाले तेन्ना कोण आशिल्ले तेन्ना सरपंच कोण आशिल्लो तेन्ना थंयचो जो कमिटीचो जो आतां नांव घेवन फुडें रावला तो तेन्ना तांकां तेन्ना काम दिल्लें हें करपाक सरकारान कितें आमी ऑपोजिशनान तेन्ना आमकां भितर घेवन आशिल्ले आमकां एकूच आशिल्लें की आमच्या ग्रामस्थांची सगळीं कामां सगळीं सारकीं जावनी म्हणून होली फॅमिली चर्च जावं होली फॅमिलीचे कपेल जावं PWD ऑफिशल्सान ते उलयले तांचे प्रमाणे योग्य तरेन करून घेतलें देवळाचे ते आमचे जे आसा थंय कापूंक दिवचे ना हें आमी क्लियर सांगलें आतां टॅक्नॉलॉजी वापरून समज ते ट्रान्सलोकेट करता बाकीचे म्हाका उलटें जाता तुका पणजे एक खाणी पडली आनी आमचे बेतींचे चली मेलें मरे ताजेर कोण गेले ना मरे विचारपाक हेच लोक गेले ना मरे कित्याक मेले काय म्हणून जेन्ना अशे विचार जातात आनी फाल्यां असले टुमॉरो कॅन क्रिएट सम इश्यूज फॉर द कॉमन पब्लीक थंय तेंय जावंक शकता ताजे खातीर आमी
आम्ही हिंदू, आम्ही मानतात, सगळे कम्युनिटीने आपापले राजकारण न करता सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले आणि पर्यावरणाची आमकां तितलीच वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. ते शोकेस केली, कॅन्डल घेतली म्हणजे जायना. ते गोंयभर जे भोंवतात तांणी भोंवचे, बरे विशय काडचे. तातले थोडे इल्ले जे बरे विशय काडटात ते बरे विशय नोंदूय सरकार घेता. पूण आयलो उलयलो हे सगळो प्लॅन फ्रीज जातकर टेंडरींग जालां. फ्रीज जावच्या पयलीं प्लॅनान करपी कोण आशिल्ले? हेच लोक आशिल्ले जे आज झाडां बद्दल उलयता, हे तातूंतले लोक आशिल्ले. ते पयलीं एक्सपोज करात. तुमी मिडिया कडेन आर्कायव्ज आसतले तुमचे कडेन. तेन्ना प्रेझेंटेशन जाल्ली, प्रेझेंटेशनान सगळो रस्तो दाखयलो, महामार्ग दाखयलो, महामार्गावयल्यो दाखयल्यो, सगळी दाखयल्लें आसा. आनी तेन्ना ह्याच लोकांनी तेन्ना कित्याक वाचोवना की दे वर देर टू डू एवरीथींग पॉसिबल. आनी जेन्ना रुजणी जाता प्रॅक्टिकली आमी म्हणपाक जाय, हांवें फक्त एकूच सांगलां मुख्यमंत्र्याक, आमी हे स्थळ जें आसा देवाचें ते समज आमी खंय रिलोकेट करता जाल्यार पूर्ण सोबीतकायेन एक्सपर्ट्स हाडून रिलोकेट करून ताका तीच जी भावना आसा लोकांची आनी आमी वतात ती आसपाची गरज आसा. एकादी थंय कोणाचे इल्ले इलिगल इश्यूज आसा ते लिपोवंक सोदता, कोणाच्या इल्ल्यान ते हें जालां पयशे करपाचें साधन तें आसा. हांव चड उलयना, जाय टायम आयल्यार मागीर उलयतलो. पूण हे न विशय उलयता जे विशय आसात ते पंचायत म्हाका दिसता योग्य तरेन उत्तर दितली, जातूंतल्यान पंचायतीक पूर्ण तरेन ही टॉपीक खबर आसा आनी ग्रामस्थांकूय खबर आसा. म्हणून जेन्ना हे सगळें येता पर्वरकार लोकांक सगळ्यांक खबर आसा खरें कितें आनी बरें कितें तें. आनी ते सगळें त्या खातीर तांच्या बरोबर रावपाचें काम केलां. कोणूय येतल्यान राजकारण करतले ताच्या खातीर हांव उत्तर दिवचो ना. तुमचं टुरिझम कशें करून पळयता? टुरिझम कशें पळयता हें व्हडलें सांगलां मरे. टुरिझम बरेंच पळयता. टुरिझम तुमी दर्या देगेर गेले जाल्यार फूल आसा, हॉटेलां फूल आसा, फ्लायटी फूल आसा, बसी फूल येतात, वतात. हाज्या खातीर कळटा टुरिझमाचो मुवमेंट कंटिन्युअस आसा. सो कोणेय गोंयचे कितेंय अप्रचार करपाचो प्रयत्न केलो कसोच कोणाकूच फरक पडचो ना. पूण एट द सेम टायम हांवें आमच्या गोंयकार सगळे स्टेक होल्डर, शेकवाले, वॉटर स्पोर्ट्सवाले सगळ्यांक उलोवंक मारला. रेग्युलेशन्स, ट्रान्सपरन्सी आनी टॅक्नॉलॉजी ह्यो 3 गजालींचो वापर करात आनी ते ट्युरिस्टाक एक्सपिरियन्स दियात. तातूंतल्यान ताका दिसूंक जायना की आपल्याक फटयलो गेल्लो नाल्यार कितें इश्यू आसतले. आज सुद्दां आमी जेन्ना प्रोग्राम केला सत्कार करपाचो कार्यक्रम ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जे आसा तांकां करपाक लायलो. कित्याक गोंयचे दायज जावं गोंयचे आमचे नीज गोंयकार ते जाणी आज सगळे आमची संस्कृती आमी उलयतात ते सांबाळटात, तांची वळख जावपाची गरज आशिल्ली. म्हणून डेप्युटी कलेक्टर आनी एडिशनल कलेक्टरान सांगलें ह्या फावटी तांची पयलीं तांकां सत्कार करा. आनी म्हाका आज खूब मनानूय बरें दिसलें की आनंद जालो की खूब जाणांक जितले वर्सां जावनाशिल्लीं तांकां आज एक व्यासपीठ मेळ्ळें, तांचो सत्कार जालो, तांचो मान जालो जे खूब वर्सां दीव आशिल्लो. मायकल लोकांनी एक विषय घेतलो टुरिस्टाच्या हेचेर की हुक्का आणि ई सिगरेट ह्या बद्दल कसं पळयता तुमी? मायकल लोक गेलो केलें सर. ताका विचारपाचें मरे, म्हाका कितें ताका विचार मरे. ताजो मतदारसंघ ताजो विशय ताणें घेतला ताका विचार मरे. तूं कितें हें घालून येता